ती आमकां बारी हें जालें आमी बहुशः त्यांचं एक प्रेरण गे तुमच्या जिवितांत. ते एक हांव हें करनासतां तयार करनासतां इंग्लीश अल्फाबेटान आमचें कन्नडा कशें आसा तशें बरोवंक. आमच्या कोंकणींत मच्छाम आर्थीक लेखनाची गरज कितली आसा? कित्याक म्हळ्यार बँकिंगांत आसून आमच्याच घरा आमी दोको करूं सगळीं आमी हात बरपाक चड माहिती दिजे की या हांगासर आमी अंतरजाळेर आनी परत बरोवच्या सर्तीक माहिती दिल्यार देव बरो दीस मोगच्या सर वीक्षकांना तुमकां मागता. कार्मेल किरण मिडिया या सोबीत चॅनेलार तुम्ही पळयतात आयचे विशेष कार्यक्रम कित्या खातीर गे म्हळ्यार आमचे संग्याचो सोयरो जावन आसा तोय विशेष. आपल्या 17 वर्सांच्या प्रायेर 1971 इसवेंत ताणें बरोवंक सुरू केल्लें. 1950 आनी 4 इसवेंत ताचो जल्म. मिलारांत ताची वस्ती. साहित्याच्या कुटुंबांत आयलेले ओडतेक. भारतीय स्टेट बँकांत लगभग 30 आनी 100 वर्सांची सेवा. अशें जायत्या पत्रांनी बरोवन कविता, काणयो, लेखनां आनी आपलेच म्हणलें 16 बूक कोंकणींत आनी 2 बूक इंग्लिशांत छापून जेनेसिस प्रकाशन हाचे मुखार फामाद जाल्लो मानेस्त मार्सेल डिसोजा आबळे माच्चा मिलार आमचे संगी हजर आसा. माच्चाम नमस्कार. नमस्कार. तूं आमचे संगी आसचे आज एक आमकां व्हड संतोशाची गजाल. कारण आयले वर्स तुका कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीची गौरवान्वित प्रशस्ती मेळ्ळ्या. पूण ही मेळाजी जाल्यार फाटल्या जायत्या तेंपातावन म्हणजे 50 वर्सांच्या की सर्तीक अवदेतावन साहित्या खातीर तूं वाव उरलाय म्हणजे की कोंकणी साहित्य उरोवच्या खातीर तूं झुजलाय. चुटुकू, कविता जायते प्रकाराचे बरोवप तुवें केले आसतना हांगासर आज ह्या विशेष संदर्शनात तुका मोगाचो स्वागत म्हणटा आसतना वय जल्मल्लोय मिलारांत आनी फाटल्या या 12 वर्सांतून 50 वर्सांच्या की सर्तीक अवदेतावन साहित्यांत तूं आसा म्हणटा आसतना तुजे विशयन तुज्या कुटुंबा विशयन भोव मोठ्यान सांगचें जाल्यार कितें सांगूंक कशें आतां म्हज्या कुटुंबांत ताका भुरगीं बायल आसा धाकटें कुटुंब. चिक्का कुटुंब सुखी कुटुंब. आमी दोगांत घरा आसची दोगांत भुरगीं भायर कामार आसा आमी दोगांत आसचे आतां. ओके. साहित्याच्या वावराक तुका आसक्त आयली जाल्यार कशी आयली ती मातशें? ही आसक्त आयिल्ली आमच्या थेदारा थंयसर पैनारी आनी राखणो हाडयताले. आमगेर मित्र गेलो पत्रां भाव हाडयतालो. तशें आमी 7वेंत 8वेंत 9वेंत आसतना तांकां ते मेळचालें त्या वर्सो रावनी म्हणलो आनी आमी दोग जाण भाव आनी एक भाव आलो मोठो जॉन विलियम आमी तांकां सांगात ते मेळचालें आनी तांच्यो सांगळ काणी वाचच्यो जाल्यो. आनी त्या दाडा सांगळ काणी हाची 80 लोपाची सांगळ काणी वेळगडी ती आमकां बारी हें जालें. आमी त्यांचं एक प्रेरण गे तुमच्या जिवितांत. तें वाचतना आमी आमकां गेलो मित्र वाचतना आमी मागीर बरी आहा म्हण जालें. एक ल्हानशें किटाळ काळजान पेटलें मनांत तें काले म्हणटात उजो दिवंक किंवा उजवाड दिवंक लागलें न्हय गे. तें कळलें नांवार खंयच्या नांवार बरोवचें म्हण जालें. आतां कळलें एक आतां ते एक जाणा ते गायकी बरोवचें उमेद आहा जाल्यार त्या गायच्या पयलें नांव इनिशियल आहा पळय इंग्लीश अल्फाबेट. आर म्हळ्यार रॉनी, विलियम म्हळ्यार वी म्हण केला डब्ल्यू बदला. एम म्हळ्यार म्हणजे मार्सेल. तशें रोविम म्हणून जेप्पो म्हणून एक रोविम जेप्पो म्हणून बरोबर बघा तुम्ही त्या एका जेप्पो कंपाऊंडा भितर जे येताले मिलार फिर गज जाल्यार बॉर्डर आसल्यात न्ही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बरें तशें आमी थंय जेप्पो म्हणून दवरया आतां त्याग तशें म्हणून चिंतलें आनी बरोवन सुरू केलें. आनी एक आमी शर्त केलें तूं रॉनी बरयतना तुवें आर कॅपिटल घालचें, विलियम बरयतना ताणें हें रो धाकटें बरोवन रो कन्नडांत आनी वी हें करचें कॅपिटल इंग्लीश मागीर कन्नडांत. हांवें बरयतना एम कॅपिटल कॅपिटल हांवें बरयता एम कॅपिटल हांवें बरयतना हें रो वी कन्नडांत एम म्हणजे पूण कन्फ्युजन जाल्लें न्ही गे ती 3 दोनीर पांय दवरले बरें जालें तें पॉयंट. त्या वेळाचेर तें हें कळलें सगळ्यांचें आड नांवां आमी दवरया. पूण तें तावन मातशा मिलार म्हूण कसो बदल्लो तो? तें थोड्या तेंपा उपरांत त्याच नांवार बरयताले. मागीर तें तातूंत 80 लोपाच्या वेळगडी कादंबरींत सांगळ काणी तो येता आनी ताणें एक पात्र आसलो माच्चा म्हणून. मागीर तो कितें बरो म्हूण दिसलो. मागीर हे सर्तीक बरय नासले ते दोगी जाण. तशें हांवें म्हटलें म्हजें तें एक नांव दवरया आतां
SLC पावतना हांवें चिंतलें एक म्हजें नांव दवरचें आनी तशें मातशें तेंत जाल्यार मातशा मिलार म्हणून मच्छा मिलार म्हूण बरोवंक सुरू केलें. बरोवंक सुरू केलां. आनी तें मागीर नांव फामाद जालें. हांव मागीर आतां मार्सेडीस म्हणून म्हाका कोणी वळखना. मच्छा म्हणटा म्हण. मातशा मिलार तुजो जायतो वावर आसा, तो वावर पळोवंक गेल्यार आमकां असो वेळ तो पावसो ना, कित्याक म्हळ्यार हर एक शेतांत तो वावरला. बँकींग शेतांत जावं पुरो, या एक परगटणार जावन, एक बरोवपी जावन, एक साहिती जावन अशें वावरलां. म्हणटा आसतना आयले वार तुका मेळ्ळी कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीची गौरवान्वित प्रशस्ती तुज्या समग्र साहित्याक लागून, तुवें केल्ल्या देणग्याक लागून. ही प्रशस्ती तुका कितलें वजन दिवंक शकल्या ह्या तुज्या जिवितान हांवें सांगचें जाल्यार ह्या प्रशस्ती वरवीं तुका ह्या 70च्या उतार प्रायर म्हणटा आनी कितली जबाबदारी वाडाशी करूंक शकल्या? पळय असली एक सेवा केल्ल्या कोंकणी साहित्याची सेवा केल्ल्याक, साहित्याची सेवा केल्ल्याक आनी म्हाका एक मेळ्ळी एक मान्यता म्हणजे अकॅडमींत मेळची एक प्रशस्ती म्हळ्यार ती एक मान्यता म्हाका. बहुशा थोड्यांक मात मेळची ती. वय वय. आनी सिनियर हाका मलगड्या साहित्यीक दितात राव जावन. तशें म्हणटाना हांवें केल्ली सेवा तांणी पळयली. हांवें कितें पळय केलां निरंतर व्हडला तो वय वय न्हंयच्या उदका बरी. वय वय सकट ऑलरावंडर बरी हांव कोंकणीचे ऑलरावंडर बरी. हर एका प्रकारान जावं कार्यक्रमां केल्यांत आनी हर एकांत ती हांवें पात्र घेतलां. तशें जाल्यार म्हाका ती एक तृप्ती आहा. म्हाका हें प्रशस्ती मेळ्ळी, हांवें काम केलां, म्हाका ह्या कामाक प्रशस्ती लाभल्या म्हणल्यार तृप्ती म्हणजे तें आसा. ओके. काळजा परजळ बुकांत हांव धरन आयले वार आयिल्ल्या बुकां म्हणसर, चुटुकां म्हणसर जायते बूक दिल्या तुवें कोंकणी खातीर. आनी तांतल्यान तुका खुशी दिल्लो बूक खंयचो? म्हाका हे दवळ म्हणसर हो बूक सोड न्हू, हांवें विल्फेर बेंबसाचें जिवीत घालून ताचें संगीतान जिवीत म्हणल्यार बूक केल्लो. सकड बरेनाची तांच्यांची ताणें दिल्लें लेखनां उट्टुकन एक संपादन करून एक बूक काडलो. तो म्हाका काडल्या बुकां पैकी उत्तम दिसलो दिसता. ताचे उपरांत हो बूक म्हाका हांवें करचें म्हणटली 1 वर्स लागलें बूक हें करूंक, कंपायल करूंक, चिंतून कितें करचें म्हणून. म्हाजें म्हळ्यार हांवें 20 आनी 2 तारखेर आमचें 50वो बांगरासो जाताना त्या वेळाचेर हाचें 4 हांवें रिलीज केल्लो. 23 कंप्लीट जावन कारण नंतर जावन हांव चुकलो त्या कार्यक्रमाक, भलायकी बिगडले वरवीं. पूण पळय साहित्याची 50 वर्सां तुवें वापर बयान गद्दळान केली. बहुशा थोडे साहित्य आपणें कितें केल्यार तांचे ताकी दवरतात करना, पूण तुज्या साहित्याचो संभ्रम हांव 50 वर्सां जाली एका साहित्य जावन आनी तुवें भोव गद्दळान केलो. हाचें कारण कितें मातशें? पळय म्हळ्यार हांव थंयसर जल्म जाल्लो न्ही आत्तावरांत, आनी पाटी पुरता न्हू पाटी आयलो. थोडो तेंप नासलें, एक 30 वर्सां स्थळांतर जाल्लो. तशें जाल्ल्यान हांगासर पाटी आयिल्ले की म्हाका संतोश जालो, म्हणजे जल्माच्या जाग्याक आयलां. तशें जाल्यार थंयच करया म्हण घरांत करया. थोड्या धैर्य सांगता आनी थोड्या लेखक मित्र सांगतलो आनी म्हाका कोणें पळय संपादक पळय आदार दिला आनी सकडें आपोवन एक करया ल्हानशें कार्यक्रम करया म्हण म्हणजे तें चिंता तें केलें. मागीर हो बूक तेच वेळार प्रकार जाय जाल्लो पूण फाटीं पडलो आनी एका वर्सांनी जावना. ह्या वर्सा मागीर हटान हो बूक करचेच म्हणलें एक हें कर कशें करता म्हणून बूक बरो आयला. आनी तातूंत 400 चुटुकां आसा. ही पयलीं तातूंत आसलीं थोडी सकड 1970 आनी 71 तातूंत विसरून घाली आतां तुवें विसरून थोडी सुकल्यांत. हय थोडें कांडोर न्हय. म्हाका सांगचें तुमचो भावी JF डिसोजा आत्तावर थंय बरयता, तो अशें बरयता की ताणें पुरा ताचें बरयल्लें एक लायन जाल्यार कांडोरल्या काय. आतां थोडीं आमचें थंय सुकतात, मेकळीं जातात, ह्या खंय पावतात गोतून आमी आतांच्या काळार आमी गिचूंचें सोडचें म्हण. पूण आमी बरयल्लें साहित्य दवरून जागोवन दवरचें तें कितलें गरजेचें पडटा. देखून हांवें कितें केलें 2004 वर्सा म्हजो 50वो जल्मा दीस आचरण केल्लो. त्या वेळाचेर हें जेनेसीस प्रकाशन हांवें आरंभ केलें. आनीक मुखार करचें खंय प्रकट जाल्लें म्हणजे साहित्य आमच्या आपतड्यान जावं म्हयन्याळ्यांनी जावं खंयचीं जाल्यार हांव कांडोर न्हू तें प्रकट करता. बुकार तें एक निश्चय केल्लो हांवें. तो निश्चय केला 16 बूक ताचेच ते पुरो प्रकट जाल्लीं 16 बूक जाल्यात. आनी एक वर्साक एक बूक करचें म्हणून हांवें चिंतलें प्रकट करचें. आतां 16-18 जाल्यात. आणकी
आणि तो 2 अकॅडमीन केल्या सगळ्यान आणखी 4 बूक बाकी आतां ह्या वर्साच्या भितर जायचे ते 4 तशें एक चिंता आसा. ओके, मुखेल योजन केलें तुमचें आनी काले पुरा एक बाकी आसा तुमच्या जिवितांत आनी म्हळ्यार जायती आशा आसली तुमच्या जिवितांत आनी साहित्यान आनी बरेंपण करूंक आसा आनी कसलो एक आनी एक अवकाश तुमच्या मुखार आसा? पळय म्हाका आतां म्हळ्यार भुरग्यांक तें आतां कोंकणी बरोवंक कसता कन्नडान आमी म्हळ्यार आमी कर्नाटकांत आसा कन्नड शिकत जाय आनी कन्नडांत आमी कोंकणी येदो म्हणसर बरोवन आसतली हांव पूण तांकां भुरग्यांक आतां वाचोंकूय कसता बरोवंकूय कसता त्या खातीर तांकां सुलभ जावचें बरें एक सुलभ जावचें बरें इंग्लिशांत एक बरोवंक तांकां एक सलीस जायचें म्हण कोंकणी तें एक हांव हें करनासा तयार करनासा इंग्लीश अल्फाबेटान आमचें कन्नडा कशें आसा तशें बरोवंक तें मस्त कश्टाचें काम इतलें कश्टाचें काम पूण आतां हें केलां ताका अल्फाबेट्स केल्यात हांवें त्या कन्नडाक हे इंग्लिशान हे अल्फाबेट्स केल्यार जाता पूण आनी इल्लेशें काम बाकी उरलां आनी सारकें जालां म्हणून पळोवन थोड्यांचे ओपिनियन काणी घेवन ताच्या उपरांत तें कंप्युटरान घालून करूंक जाता पळय उपरांत आमकां इंग्लिशान टायप केल्यार तें कन्नडान येता कन्नडा लिपींत. ओके, तें दोनी कोणाक अशें तशें जावन मराठीक अशें भुरग्यांक इंग्लिशान अशें सुलभान हें करचे खातीर आनी एक कोंकणी उरचे खातीर तसलो एक तुमी नवो प्रयोग आतां करना उरोवचे खातीर म्हणजे एक हें आनी भुरग्यांक शिकायचें म्हूण कोंकणी. पूण हाका तुमी दुसऱ्या तोंड फाटींबो घेतलो आसा गी हेरांनी तुमकां कांय खूब साथ म्हणजे तांची जाणून साथ दिल्लो आसा गी? तांची म्हळ्यार हांवें प्रकट केलें तांचे ओपिनियन अभिप्राय सारली पूण सारकी अभिप्राय कोणाक येवना म्हाका म्हळ्यार आतां दुबाव हें करता चड घुसपट गोंदळार आसा आनी दुबाव तूं सरता तशें जाल्ल्यान हांवें आतां इल्लेशें तें हें केलां स्थगीत केलां काम पूण काम जावन आसा पूण ताचे उपरांत जाल्या उपरांत आतां एक गोंयच्या 50% आसल्यार एक 70-80% मातसो करचें म्हाका तें आसा एक मतींत आसा. केंद्र आमच्या कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीची प्रशस्ती तुमकां लाभल्या हाचे वयर म्हणचे जाल्यार केंद्र साहित्य अकादमीचे कोंकणी खातीर प्रशस्ती मेळटा हांगासर असल्यो प्रशस्त्यो मेळ्ळ्यो जाल्यार थंयसर कितले खंयचे पुरा पॅरामिटर्स आसता एका साहित्याक खंयच्या रितीर ते तुकतात या तांचे एक घडण घेतात हाचे विशीं कितें तरी माहीत आसा की तुमकां? पळय तें आमकां कळना खंयची पॅरामिटर्स यूज करतात वापरतात म्हणून आमी हे पयली अटकळ आसा आमकां लिपीची आमी कन्नड लिपीन बरयलें हें करना गोंयकारांक गेल्लें सलीस आसा की म्हळ्यार देवनागरी लिपीन ते बरयतात आनी रोमी लिपी ते हें करना केंद्र अकॅडमी गण्यान करूंक प्रशस्तीक अर्थ करना तशें जाल्ल्यान आमी कितें केलें साहित्य तें देवनागरी नागरी लिपीन तें करचें आमच्या भारताच्या भाशेंत आसा तें सुलभ रितीन वाचूंक जावचें बरें समजूंक तशें न्ही हें रुपांतर करचें पडटा रुपांतर आतां कन्नडांत हांवें सांगलें म्हळ्यार इंग्लिशान केल्लें हें अनुवाद अनुकरण नागरी ट्रान्सलेशन करचें पडटा त्या दळा मात्र साध्य प्रशस्ती मेळटा तुका बरी भोंग आसा थोड्यांनी तशें करचें पडलें मागीर आमचें बरें साहित्य जालें थोड्यान मागीर तशें एक प्रशस्ती तांचे बरे बूक आहात आनी तशें वगत रावले जाता मागीर जायत म्हळ्यार ताणें आमकां लिपीक एक 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 हें मान मेळना पूण तरी ताच्या पुस्तकाक एक एक प्रशस्ती मेळटा ताणें कित्याक हे लिपीचे वाद काणयोन बसचें म्हळ्यार तें सारकें न्हय म्हूण दिसता म्हाका. तुमी एडिटर जावन काम करूंक सुरू केलें वावर करूंक सुरू केलें हाच्या फाटलो उद्देश कितें कित्याक म्हळ्यार एडिटोरियलाचें काम एक मस्त कश्टाचें जावंक पुरो तुमी जायते रितीच्या पत्रांनी वावुरलां सांगचें तर तुमचो एक वावर तो मोठो जावंक पुरो या म्हत्वाचो जावंक पुरो कशें एक चिंता तुमी म्हळ्यार बँकांत वावुरतना आयल्यात की निवृत्त जाल्या उपरांत नाका पुरो आयल्यात? ना एडिटर हांव 1987 1987 त्या दाडा हांव आमचो युवक असो काम कर आमकां युवकाचें काम करनासलो पयलें 5 वर्सां आमचो मानेस्त एचआर वा संपादक जावन आलो ताणें मागीर सोडटा म्हळ्यार हें संपादक म्हाका जायना सुलभाचें काम न्हय तें आनी ताका कामाचो वावरी आसलो म्हाकाय आसलो
पूण सांजेचें हांव 5 जाल्यार उपरांत म्हाका फुरसत आसतली त्या देखून हांवें काणी घेता म्हळें पूण संपादक जावचें म्हळ्यार कश्ट म्हाका हाचे विशीं चड जाणवा येनासली ते कंट्याची गजदी म्हणटा पूण आमी कोण चेलो आनी मित्र ज्यो वर्साचें ताचें पत्र आमी पळोवन शिकले हांव कशें एक पत्र काडीचें आनी कालें पळय आसाचें तातूंत तशें जाल्यार म्हाका इल्लें धैर्य जालें जाल्यार काणयांक एक आपदेर हेचे काणयेचें नाका मागीर काणी केलें हांवें मागीर 2.5-3 वर्सां म्हणसर हांवें तें विशेष जावन फिरगस पत्र उजायचे लारा जावंक पुरो ई पत्र संद्रे माकी तुमी दिल्ली देणगी ती पुरा ही 2 पत्रां आतां मागीर ताचे उपरांत हांव मिलार तो रुजाय गेलो थंयसर संपर्क साधन कांय नासलें त्या वेळाचेर 1990 आनी 21 इसव्यान तवळच्या वेळार तितलें कांय इंटरनेटी बरोवन कांय नासलें हांवें मिलार वार्तापत्र हाडलें मिलार 2-4 पानांचें तें बारी आमकां खबरो इगर्जेचे कारण जातात तर आमकां खबरो मेळटात विवर आमचें म्हळ्यार पयस आसतालें पळय इगर्जेचो आमकां तें पत्र पोस्टाचेर येतालें आमकां बरें कळटालें तशें हांवें चिंतलें हांगा एक सूचना केली सभा पळयली फिरगत सभा तशें हांवें एक सूचन दिलें आमच्या फिरगत पत्र ना न्ही आमी एक पत्र आरंभ करयात न्ही आमच्या कोंकणींत मच्छाम आर्थीक लेखनाची गरज कितली आसा कित्याक म्हळ्यार आर्थीक लेखनां बरोवचे तुणे आसात तुमी इकॉनॉमिस्ट लेवलार म्हणजे बँकिंगान आसल्यान आर्थीक लेखनांतय म्हत्वाचें जाल्लें पूण तुमी थोडीं बरयल्यात पूण असले बरोवपी मस्त तुणे आसात कोंकणींत हाचे विशीं थोडे अभिप्राय कितें सांगू आर्थीक लेखनां उणी आसलीं ताचे विशयांत लेखनां बरोवंक हाणें सुरू केल्लें आमचो जेत बँकांत वावर करता जेम्स लुईस ताणें आर्थीक लेखनां आरंभ केलीं पूण मागीर तेणें बंद केलें मागीर हांवें चिंतलें ताणें बंद केल्यार हांवें करया बँकां कशें आसा तो आसा पूण बँका लोकांक सामान्य लोकांक बँकेकाच्या विशयांत कितें जाता कळ्ळें पुरो स्किमा आसात लोन काडचें कशें रीण बँक लोन घराक रीण जावं भांगाराक रीण जावं खंयचें जाल्यार वाहनाक रीण हें कशें काडचें म्हणून कळोवंक आनी बँकिंगा भितर न्ही थोडें क्लिश्ट सवाल आसा जावं पुरो आमकां गुर्तून आमी ब्लायंडली सायन घालता ते लेखनांत बँकिंगाक काडल्या नंतर एक हें दिली जाल्यार जावं पुरो खंयचें लोन काडटना सायन घालच्या पयलें तांची थोडी सूचना आमकां वाचिनात आमी आमकां पयस त्या मोमेंटार आमकां कितें आमच्या काराक लोन घे घराक लोन घे या आमच्या जाग्याक लोन घे मस्त तें गरजेचें आसता शिवाय ताचे भितरलें आमकां एक सार आमी पळयना मागीर शिरकोवन पडचें काय जाल्यार वाड तें जाताना बरें त्या जाल्यार असलें लेखनां आमी एक जाणवयाचें लेखन पळय तुमी ते प्रयत्न केल्ले आसा बँकिंगांत आसून आमच्याच घरा आमी दुखो करूं खंय पूण कोंकणी भावंडांक तांकां गुर्तनातल्या भशेन तुमी सांगलें आसा कितें सांगूंक जाय हाचेर आनी ती लेखन हांवें केल्ली म्हळ्यार मागीर 2 पुस्तकी काडल्या एक हांवें काडलो मागीर एक एकाडेमीन दुडवा जिवीत आनी दुडवा संवसार दुडवा हांवें काडलो दुडवा जिवीत एकाडेमीन प्रगट केलें ओके ते 2 बूक म्हाका हांव चिंता ते 2 बूक मात्र आर्थीक लेखना विशीं आसचे कोंकणी साहित्यांत आनी प्रथम बूक जाय दोनी बूक पळय हांसोवचे न्ही तुमी मुखार आसात कविता जी तुमी क्लिश्ट कविता बरयतात कश्टांचें बरयतात गुंडायेचें बरयतात पूण हांसोवची विशय सांगचें जाल्यार आमी मुल्ला नसरूच्यो हास्य कथा ह्या काणयो ताचे उपरांत थोडी चुटकुली हास्य रस तुमच्या जिवितांत खंय जावन किरलालो या उपजालो हास्य म्हळ्यार म्हाका वाचून तें बरें आसा हास्य लेखन वाचचें पिशें आसलें तें वाचतना एक हें बघताली तप्ती बघताल्यो कालें एक दुसऱ्यांक आमी हांसयल्यार अशें बरें म्हणून तशें खंयचे जोक्स आनी आसल्यार ते हांवें कालेडकान दवरचे आसले ते दोन बरें आसले मात्र कडेन न्ही मागीर एक तो जोक्स फॉल्स म्हणून एक जोक्स पुस्तक काडलो आनी आमच्या गांवींत ती चुटकां ती हांव थोड्यांक आसां पळयता थोड्यांक घडटा म्हणजे चुटकां सिरियस घटना वयर राजकीय वयर मोगा वयर अशें मस्त 2021 इसवीन कोरोनाच्या वेळार सकट घरा आसतना 2 वर्सां लॉकडावन आसतना तुमी झटपट इंग्लीश कोंकणी शिकोवंक सांगलें काय म्हळ्यार 2022 नवेंत जिवीत पुरो सुरू जाता म्हणून गोत्तालें की तुमकां तशें कितें सांगलें कांय ना झटपट इंग्लीश म्हणटा हें कारण कोंकणी इंग्लिशान बरोवंक शिकोवंक आनी वाचोंक भुरग्यां खातीर एक बूक मागीर काडलो हांवें तो
भुरग्यांक तवळचे मिसळ दुसऱ्याच तरेन वेगळ्याच रितीन तुमचें जालें न्ही वय वय हय पूण कितेंय जावं दी वर्सान वर्स बरोवचें वर्सान वर्स कितें तरी नवें दिवचें हाचे मुखांतर एक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचे गौरवान्वित प्रशस्ती मेळ्ळ्या उपरांत जबाबदारी मस्त वाडल्या म्हणटा आसतना तुमी मुखेल येवजण कितें सांगलें हांगासर पळय आधुनीक दिसांनी बरोवपी शेळेल्यात या थोडे बरयतात थोडे बरोवंक फाटीमुखार करतात अंतरजाळार कितें बरयल्यार आतां किनान फायस जाता पत्रांक राखचें पडटा असल्या वेळार आमी हात बरपाक चड माहिती दिजे की या हांगासर आमी अंतरजाळेर आनी परत बरोवच्या सर्तीक माहिती दिल्यार तो एक बरें गरजेचें गे तुमचे अभिप्राय मलगडो साहित्य जावन कितें म्हणटा तुमी हें हातान बरयल्लीं बरपां तीं प्रकट जातात पळय आतां पत्रांनी ताका आणकी मोल आसा म्हळ्यार आतांची पिळगी आदली मालगाडी मनशां आसा तांकां हेंच बरप जायचें वसापूत आनी बरप हेंच जायचें पडटा तशें जाल्ल्यान तीं आणकी तें प्रकट केलें मुद्रीत तेंच वाचूंक हें अतिरिक्तात तांकां आतां हें क्रमेण आमी जेंचें हें आतां भुरग्यांक इंग्लिशान हें बरोवंक शिकल्यार मागीर तें क्रमेण तें हें जातालें कोंकणी वाचतें उलयतलीं बरयतलीं हें कोंकणी उरतली म्हणल्यार एक हें एक सोपान तुमच्या जिवितांत परोक्ष आनी प्रत्यक्ष रितीन जायत्यांनी प्रेरण घालां जाल्यार तुमच्या भावाचें प्रेरण कितलें आसा JF डिसोजाचें भाव म्हळ्यार तो पयलें बरयतालो बरोवन आसतलो आमी बरोवचे पयल्यान पूण तो खंयचे नांव बरयतना आमकां कांय कळटा आनी तो राखणो हें मित्रांचेल्या बरयतालो ते आनी येतालो तो पूण मागीर कळ्ळें आमी नांव जेफ्री पळोवन बरयता त्या दाळा मागीर ताचें आमकां प्रेरण म्हळ्यार तोय बरयता आमी बरयचें म्हणलें हेका आमकां मागीर हें जालें काम तें करया बरोवचें काम मंदरस्या म्हण जालें तशें तें एक पूण तो मागीर ताका वर्गा म्हणटाली तशें मागीर सोडलें ताणें त्या वेळाचेर त्या काणयो हांवें बरयल्ल्यो ताणें 2-3 काणयो बऱ्यो करून बरयल्ल्यो मागीर आतां काणी बरोवन ताका घाल्या म्हूण कळीत ना त्या काणयो बरोवन आसतलो आतां काणयो ताणें भुरग्यांचे माल केल्या शिवाय सामाजीक जावं तसल्यो काणयो बरयना जायते बूक बरयल्यार परत तो भांगारच आसा तुमच्या बुकान मात भांगार तुमकां उस्तून गेल्यार त्या कुशीच्या इतल्यान मेळोना म्हणटात की घाले मागीर ताच्या इतल्यान भांगारच आसलें गे तशें जावना इताले एकच जाल्यार इतल्यान घाले सूर्ण आनी पुरा माड आनी पुरा आसतले ते मात तशें म्हणून म्हाका भोगलें आसा कितेंय जावं मातशें आयच्या दिसा ह्या विशेष कार्यक्रमान कार्मेल किरण मिडिया अर्पण करच्या कार्यक्रमान तुमी तुमच्या जिणेचो संतोष वांटून काडून आसात एक प्रशस्ती मनशा तें कसली जबाबदारी आसा करता एक प्रशस्ती मनशा तें मुखलो दिसता हो कसो उबो करता हाचे विशीं तुमी चिंतलां गे पळय एक प्रशस्ती मेळ्ळ्या उपरांत आमी आणकी चड बरयचें म्हणून आमकां भोगता म्हळ्यार सामान्य लोकांक आमी आमचें बरोवप यें उजवाड दाखयचें या तांकां सारकी वाट दाखयचें म्हूण आमकां एक जबाबदारी आसा तशेंच तें मेळ्ळें आमकां आणकी दुसऱ्यो प्रशस्त्यो मेळाचे म्हणली उर्बा आयल्या आतां आनी मेळाचे नाका खंयचे प्रशस्ती फाटल्यान वचना पूण वय आमी केल्ल्या सेवेक कोणें तरी आमकां एक रेकग्नायजेशन दिवचें या मान्यता दिवचें आनी पळयचें आमचें काम तांणी पारखीचें त्या दळा मात्र आमी केल्लें वावर आमकां न्हय तर मुखल्या पिळगेक असले एक दीस उदेत येतले म्हणल्यार एक चिंता आपणें खंडीत जाता M.Com सनतदार तुमी बँकांत वावर प्रस्तुत रिटायर्ड जाल्या उपरांत तुमचोच वावर आसा हाचे विशीं थोडें सांगचें तर तुमी पळय 2014 इसवी हांव रिटायर्ड जालो 10 वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं त्या वेळाचेर 6 म्हयने हांव घरांत बसलो मागीर काय करचें घरा बसून दुसरें बरोवचें हांवें थोडे इल्लो बरयत सगळो दीस बरोवंक जाता जायना तशें येताना आतां पयशे धरचो मनीस तूं म्हळ्यार बँकांत आसतना आतां ते पयशे दिसनातल्या वेळार कितें तरी बघता खंयची वाट जाली इश्टागत पयशे म्हणटा इश्टागत जाल्ली तुमकां म्हळ्यार तशें जावन चिंतलें एकलो म्हाका त्या दाडा कोण स्टेट बँकाचो कोण एकलो मेळ्ळो तो म्हणून लागलो तुवें कित्याक तें एक स्टेट बँक मनी ट्रान्सफर करनो तो कियोस्क म्हणून बँकान परतून म्हाका नाका हांव येदोळू बँकिंगाक 32 वर्सां जाल्यान आनी परतून तेंचो तुमी कर म्हणटाय म्हळ्यार तुमी पळया मागीर बरें जाल्यार मागीर दुसऱ्या तुवें रावचें तुमी केलें मॉनिटर केल्यार पुरो पडा दुसऱ्या स्टाफाक तुमी दवरा तशें जायत म्हळ्यार हांवें पयलीं आतां हांव बसतां थोडो तेंप मागीर काम हें चड जायता जाल्यार हें केलें काम मागीर करचें म्हूण
आराम केलें पूण लोक म्हाका बरी आंगड थंय शॉप थंय तसो मेळ्ळें एक स्टेट बँका हय तशें जाल्ल्यान थंयसर लोक पुरो येवंक सुरू जालो सद्या कामाचो सद्या कामाचो आनी हांगा तो वयर नॉर्थ इंडियाचो तांकां घडलें तक्षण तांच्या हाका अकावंटाक घालूंक येता पयशे शनिवाराचे आनी आयताराचे चड गर्दी कित्याक म्हळ्यार ट्रेनर येतना तांणी पयशे व्हरनात खंय ते कित्याक तांणी एक सांगलें उतर आसा ट्रेनर मस्तू एक चोरी जाता आनी तांणी सद्या क्लास त्या एका ट्रेनर जाल्ल्यान तांकां त्या पयशां वयर भद्रते आसना कित्याक म्हळ्यार मोदें मोदें लॉंग जर्नी 3-4 दिसांची जाल्ल्यान ते दळ असलो उपाय तांणी सोदला न्हय आनी ते रिलिजियसली ते घरा धाडटा पयशे घाले दवरले त्या म्हळ्यार थंय बायल भुरगीं आसात बायल भुरगीं बाट करिनात हांगा आनी म्हणटात आमी रुमान दवरल्यार कोणी रीण विचारतात या पयशे चोरी जातात देखून आमी मेळ्ळ्यार कोटले गोल हांगा येवनचे आनी पयशे कितें जाय देखून आमी आयतारा मागीर आराम हें केलें काम करूंक सुरू केलें पयलें आयतारा नासलें येतालें म्हूण आयतारा मागीर लोक बार येवंक सुरू जालो तुमच्या वेव्हाराचे 2 दीस आयतार आनी शनिवार मात म्हूण वेत घेवन चड 1000 तशें कांय आसना येवन आसतात पूण तितलें एक वर्कलोड तितलो आसना ओके आनी कितें म्हळ्यार म्हाका हाचे विशयान तुजे मुखार आनीक गरजेची म्हायती दिवंक जाय आसलें की मातशें आमकां कोणायकी संजेच्या वेळार आतां आमच्या हातांत कॅश पयशे आयले जाल्यार कोणायकी तांच्या अकावंटाक पावयत करीत जाल्यार बँका आसना ते जाल्यार तुमी कशें तांकां कुमोग करतात तुमच्या एका आमी हर एक दिसा 9 वरां म्हणटा आसता रातीक सकाळीं 9 वरां कोणी दुसरे शक्य आहात कशे दुसरे आसात मस्त दुसऱ्याचे आमी हांवें जेन्ना हांवें पयले आराम केले त्या मार्गार तुमकां पळोवन प्रेरण गेला 7-8 जपान जालें काम करचें तशें रातीक वेळ 9 वरां म्हणसर आमी आसता येता 9 वरां म्हणसर लोक आसता सकाळीं 9 वरां केल्या आराम केल्यार सांजे 9 वरां म्हणसर आमी काम करता ओके मोगाच्या विक्षेकन तुमकां कळ्ळें म्हूण चिंता बँकाक 4 वरां उपरांत गेल्यार पयशे घालूंक सोडनात बँक क्लोज जाला म्हणटात पूण मातशा त्या वावरातळा तशें ना रातीचे 9 वरां म्हणसर गेल्यार तुमचे पयशे ते काण घेतात आनी कोणाच्या अकावंटाक पावयत करचे ते पावयत जाता तक्षणां जाता तुमचे ते तांकां एक असची ते फेसिलिटी बँकात म्हणून तो दिल्लो एक अवकाश तो तांणी त्या स्टेट बँक ऑफ इंडियान वावुरल्यान तांकां एक तो जागो स्थानमान दिला तांणी बँकाच्यान दुसऱ्यांक ते दिनात तशें जाल्ल्यान असलो एक तुमी अवकाश आसा जाल्यार तुमच्या कोणाय कितें जाल्यार मातशें म्हाका संपर्क करून स्टेट बँका लागसर आसता ताच्या तुमी एका दुकानाक वचून तुमी तसलो अवकाश आपणावेत म्हणून कशें तर 10 वर्सां जाली वय ताची एक कातरूंक आगी म्हणजे हेणे 50 धरूंक आसा कितें जावं प्रकाशनाची 20 वर्सां जाली प्रकाशनाची 20 वर्सां हर एक 10 वर्सांक एक महिला पत्र आसता एक महिला पत्र जालो ही प्रशस्ती एक आतां एक महिला पत्र तर मातशें आयच्या दिसा तुमी हांगासर कार्मेल किरण मिडिया आनी एक आसा केल्या विशेष कार्यक्रमात येवन जायते उलयल्यात म्हणटा आसतना निमाणी 2 सवालां कोणाय विशीं उलयल्यार लोकांक खोशी जाता काय पतीने विशीं उलयल्यार मात्र ह्या भुरग्यां विशीं उलयल्यार मात्र तांकां खोशी जाता घरा येयल्ल्या म्हणजे न्ही म्हणजे जाणाऱ्याने सांगलें अशें म्हणटा आसतना तुज्या जिणी एक सांगात दिल्या तुज्या मोगाळ पतीने विशीं 2 शब्द तुवें सांगचें जाल्यार म्हळ्यार म्हाका बँक आसतना हांव बरयतालो पूण तें बरोवन धाडल्यार मागीर आंतून पत्रांनी तांकां कसो जातालें तें टायप करूंक आनी पुरो टायम काणी घेताले तशें हांवें घेतलें आतां हांवें टायप केलें धाडचें पूण म्हाका स्पीड ना शिकलो पूण म्हाका स्पीड मेळना त्या वेळार म्हजी पत्री म्हणून लागली जानेट हांव टायप करून दितां तूं आनी बरोवन दवर हांव हें टायप कर आनी तें ताका स्पीड आहलो बरो तशें तें पूण रेडी करून दवरतालें आनी हांवें धाडचें मातलें अशें म्हणटना म्हाका एक कविता उडस येता हांव तुजें हँडरायटींग तूं म्हजें टायपरायटर बरोवन धाडया आमी थंयसर प्रसार जातली कविता न्ही अशें तुका एक जेनेट बायन तुज्या जिवितांत सांगात दिला भुरग्यांनी सांगात दिला वय जायतें बरें हुनून गोड जिवीत तुमचें जावंक ती इकरारान आसा म्हणटना तिकाय हांव बरें आशेतां तर मातशें आयच्या दिसा कार्मेल किरण मिडियाच्या ह्या सोबीत अर्द्या घंट्याच्या अवधींत आमी जायते उलयल्या जायतें जाणा जाल्यार जे जितलें आमी मोठ्यो उलयता मागीर तितल्या लोकांक चड पावता काय केन आमच्या सोबीत ह्या बागीतळार बळवचेजूच्या तुमी येवन आज कोंकणी साहित्य अकादमीची प्रशस्ती गौरव प्रशस्ती लाभलेल्या वेळार तुमची बोगणां तुमी वांटून घेतलें आनी आज हांगासर आयल्यार कशें भोगलें पळय म्हाका एक अवकाश एक मेळ्ळो हांगासर हांवें कितें केलां म्हूण लोकांक कळाचें प्रशस्ती दिल्या काय कित्याक दिल्या म्हणून
कोण तो एक दुरसोन येवन होतो आमी समर्थन करीत पळय समर्थन करचें त्या देखून एक हांगासर एक प्लॅटफॉर्म चिंता म्हळ्यार हांवें कितें केलां म्हणल्या विशीं हांवें हांगासर सांगून हांव बूक बरोवचें प्रशस्तीक अर्ह म्हणून हांव चिंता 18 बूक बरोवचें 50 आनी 4 वर्सां तो साहित्य जावं सेवा करचें 30 आनी 6 वर्सां बँकिंगाक आसून आपल्या वावरा तळार लोकांक तें जावच्या विचारा वयर आपल्या बरपांनी सांगून दिवचें सांगूंक पुरो लोकांक हांसोवचें काणयो बरोवच्यो विडामात्मक लेखनां बरोवचीं असलें जायतें केल्ल्या भोवमानेस्त मार्सेल डिसोजा आमच्या तुमच्या मोगाच्या माच्च्या मिलारा आनीक प्रशस्ती सोदून येवन दीत प्रशस्ती ताची फाट दवरून दीत उंचले गौरव ताका मेळोवन दीत आतां कोंकणी साहित्य अकादमीची गौरव प्रशस्ती मात मेळ्ळ्या पूण केंद्र साहित्य अकादमीची ती मोलादीक प्रशस्ती ताका मेळोवन दी कोंकणीच्या म्हणजे मंगळुरी कोंकणींतल्या लोकांक विशेशतः आमच्या क्रिस्तांव मायभाशेच्या लोकांक थोड्यांक मात्र ती प्रशस्ती मेळ्ळ्या असलें भाग तुका फावो जावन दी म्हण आसून तुवें कितें केलां आनी ताका न्याय आसा तुवें न्याय आसल्यान हें सेवा तुवें कोंकणी खातीर केलेलें आसा आनी आज ताचे विशीं तुवें उलोवन आमकां सगळ्यांक मोगाळ विक्षकांक तुवें दोशी केल्लें आसा मनेस मार्सेल डिसोजा परत एक फावटी कार्मेल किरण मिडिया तर्फे तुका देव बरें करूं. देव बरें करूं. सर मोगाचे विक्षकांनो हे जावन आसा आयचे विशेष कार्यक्रम जिनी जावन आसा 120 पैन जिनी जावन आसा 120 पैन हांवें उतरावचें जाल्यार पांगळाच्या कळ्या बरें हांवें उतरावचें जाल्यार पांगळाच्या कळ्या बरें कळे ते हिंस जातात पूण परबळ संवसार बोर पावता साहित्य तशेंच एकल्याच्या 3 तेरातावन मात्र उगमाक येता जाल्यार तें संवसार बोर पैन करता अशें जाल्ल्यान हर एक साहिती तो मोलादीक जाता इतलें सांगून आयचें कार्यक्रम उक्तायता सगळ्यांकी देव बरें करूं. नमस्कार.